सपोर्ट करा, तेको दिया. कित्याक असलो आमदार मेळपाक परतो एकदां सांगता, असलो आमदार मेळपाक खूब डिफिकल्ट, जो सदांच लोकां वांगडा आसता, लोकां वांगडा रावता, आपलो गांव राखता, जो साद्या घरान रावता अजून मेरेन. तुमच्याय कडेन सगळ्यां कडेन मागता, जर तुमकां टायम आसा एक दीस आमदाराच्या घरा विजीट करा, तेचें घर पळया. आयज पंचांनी डबल माळ्याची घरां बांदल्या आनी व्हडले व्हडले गाडयो घेतलेले आसा. त्या आमदाराची परिस्थिती तुमी पळया. घरान वचून मुद्दाम पळया, त्या हॉलान तुमी आयज प्रेस येयला पळय, इतल्या जाणांक बसपाक पासून त्या घरान हॉलान तेच्या जागो ना. खूब करपा जातालें, 150 करोडाची कामां जाल्या, 5%च कमिशन घेतल्यार 7.5 कोटी आयज आमच्या एकावंटान आसपाचे. आयज आमच्या एकावंटान 1 लाख सुद्दां ना. पूण आमी फायट करता. आमच्या कडेन तो जज्बा आसा, तो फायर आसा, तो उजो आसा, तो उजो पालवपाचो ना. थोड्यांक दिसलेले हो उजो पालवला म्हणून तांकां सांगपाक सोदता उजो पालवचो ना. उजो जो मेरेन पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन बील पास जायना तो मेरेन उजो पालवचो ना. सो सगळ्यांक देव बरें करूं. असोच तुमचो सपोर्ट आमकां जाय, असोच सपोर्ट करा. आनी रेव्होल्युशनरी गोवन्स इतलेंच उगडास धरा. आमी कितें करता ते ह्या कायदे वाचूनच करता. कायदे वाचपी, कायदे शिकोवपी मनीस आमच्या वांगडा आसा, आमच्या टिमीन आसा. आनी अशेच कायदे ह्या फुडें आमी वाचतले, शिकयतले आनी एसेंब्लीन करून घेतले. देव बरें करूं. तेच सांगता न्हू, इतली 60 वर्सां हेंच्यांनी हो कायदो लिपयलो. कित्याक हेचें रिजन इतलेंच आसा की गोंयकारांक गोंयकारांचे हक्क दिवपाक खंयच्याच सरकाराच्या मनान नासले. कित्याक नासले, रिजन आसा तेका. जालो जर गोंयकारा कडेन शक्ती येयली जाल्यार हेंच्या पांया कडेन कोण वयतलो, हेंच्या ऑफिसान वचून थंय नाक कोण झरयतलो. जेन्ना तुका हक्कान जर नोकरी मेळटा, तुका कंपनीन नोकरी आवड जाता आनी तुका नोकरी मेळटा आनी थंयसर जॉब मेळटा आनी तुका 40-50 हजार जर सॅलरी मेळटा, तुका गव्हर्मेंट जॉबाक लागून तूं कित्याक पांया पडटलो. तुका पांया पडपाची गरज ना. जेन्ना हावजींग बोर्डाचे प्लॉट येता तेन्ना ते प्लॉटान तुका जेन्ना प्लॉट मेळटा, तुका जेन्ना थंयसर फ्लॅट मेळटा, तेन्ना तुका ह्या आमदारच्या पांया कडेन वचपाची गरज ना. जेन्ना तुका त्या कायद्यानुसार तुका गव्हर्मेंटाचो कॉन्ट्रॅक्ट मेळटा, गव्हर्मेंटाचो टेंडर मेळटा, गव्हर्मेंटाची कामां मेळटा, तेन्ना तूं उपाशी उरपाचो ना. जेन्ना तुका ह्या कायद्यानुसार तुका लँड रायट्स मेळटा, तेन्ना तुका घराचो हक्क मेळटा, तेन्ना तुका हें करपाची गरज ना. सीएमान काल कितें केलें, 1972 सांगलें काय ना. 1972 पयलीं जी घरां आसा ती लिगल करतलो म्हणून कायदो काडलो काय ना. कित्याक काडलो जाल्यार एक आर्टिकल 14-15 वायलेट करता. जर गव्हर्मेंट पोगो डेफिनेशन जर वायलेट करता म्हणटा जाल्यार 14-15 हांगाय जाता न्हू. कित्याक 1972, कित्याक 2025 न्हू. सीएमान 1972 कित्याक घेतले, हे डिफरन्सिएशन कित्याक. हेचो मिनींग कितें तरी ताका बेज आसा. गोंयचे कायदे करपाक गोंयची एसेंब्ली आसा आनी ते एसेंब्लीन ते कायदे करप. हे जे सांगतात पळय, वयर जी बोर्डां दाखयता पळय, आयज वयलेच एक बोर्ड तुमकां दाखयलें, आर्टिकल 29 सब क्लॉज 1. वाचा सगळे जाण, सिंपल. सो हे कायद्यांनी आमचे 60 वर्सां आमचेर अन्याय जाल्लो आसा. आमकां बेगर, आमकां लँडलेस, आमकां होमलेस, आमकां वॉयसलेस आनी आमकां हेल्पलेस ह्या सगळ्या सरकारांनी फ्रॉम 1961 टील डेट केल्ले आसा. कित्याक हो कायदो तेंच्यान 2012चो म्हण, हो 2012चो हे डेफिनेशन तेंच्यान लिपोवन दवरला. बट हेच डेफिनेशन कॉमन सिवील कोडान आसा. पोर्तुगीज सिवील कोड 1867 जो आतां चालीक लागला, तो कोणाक लागता ते डिफायन आसा. होच कायदो 1991 इन्कम टॅक्स जो कायदो आसा, तुमकां प्रेसा परेस भोवंक मागता की तुमी हेचेर परतो रिसर्च करपाचो. इन्कम टॅक्स 1991 इन्कम टॅक्स एक्ट 1991 न्हू 61 भितर 94 अमेंडमेंट जाला. ते अमेंडमेंट कितें जाला, 5A सेक्शन वाचा. ते 5A सेक्शनान गोंय हो कायदो कोणाक लागता, गोंयचो इन्कम टॅक्साचो डिफरन्स कितें, भारत सरकार आनी भारतान रावपी लोक आनी गोंयान रावपी लोक, आनी ते गोंयांत जे सिवील कोड लागपी लोकांक लागून तो 5A जो सेक्शन आहा पळय तो कोणाक लागता तो तुमी रीड करा, तुमकां कळटलें. जर हे सगळें कॉन्स्टिट्युशनल आसा, हो कायदो कोणें पास केलो, गोंय सरकारान. गव्हर्नरान फुडें जालो, चालीक लायलो, एक्सेप्ट केलो. गव्हर्नर कोण, भारत ऑफ इंडिया सरकार, भारत सरकार, गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचो मनीस. जेन्ना तो एक्सेप्ट करता म्हणजे भारताचें कॉन्स्टिट्युशन एक्सेप्ट करता. जेन्ना हे 4 कायदे फक्त गोंयकारांक लागता जाल्यार बाकीचे कायदे कित्याक लागना. काल सीएमान सांगले हावजींग बोर्डाचे तेंचे आसा म्हणून. हावजींग बोर्डान कितें घातला तेंच्यांनी, वयले जर 2 पॉयंट पळयत जाल्यार ही 2 डेफिनेशन आसा. बट तिसरो कितें घातला, 30 इयर्स. गरज नासली 30 इयर्स घालपाची. म्हणजे वयले 2 हितून तुमी आमकां पिशान काडपाक वयर घातला, पूण थर्ड घातला 30 इयर्स. गरज नासली.
हेतून तुमी गोंयकारांचो रायट काडून घेतात. म्हणजे जे तुमी कॉन्स्टिट्युशनान आसा ते जे चलयताले ते तुमी लिपोवन दवरले. गोंयकारांक तुमी लाचार केलेत, गोंयकारांक भिकारी केलेत, गोंयकारांक बेगर ह्या सरकारान हो कायदो आसा तो लिपोवन केले. आनी काल सीएम प्रमोद सावंतान ह्या बीजेपी सरकारान एक्सेप्ट केले की गोंयकार कोण तो ऑलरेडी गोंयच्या कायद्यांनी डिफायन जाल्लो आसा. फक्त आतां टायम येयला तो एक्च्युअल कायदो हाडपाचो, एक्ट हाडपाचो. पोगो बील, पोगो एक्ट पास जावन गोंयकारांक तेंचो फायनल हक्क आसा, अल्टिमेट हक्क आसा तो दिवपाचो. आनी ते करपाक रेव्होल्युशनरी गोवन कटिबद्ध आसा. आनी वी प्रॉमीस की जो मेरेन हो कायदो जायना, जो मेरेन गोंयकारांक हक्क दिना, तो मेरेन रेव्होल्युशनरी गोवन सोगी बसपाची ना, हो उजो पालोवपाचो ना. पब्लीक डॉक्युमेंट, येस. हय, कितें आतां पळय, सगळेच जे कॉमन मनीस आहा ते कायदो वचपाक वचना, केन्नाच वचना. काल तुमी पळयल्यार एका MLAची प्रेस ब्रिफींग आफ्टर हे की तेणी म्हटलें की आपूण हो कायदो आपणाक आसा हो खबरूच ना. म्हणजे मिनींग कितें की आमी जेन्ना एक MLA भितर धाडटा तो कायद्याचो अभ्यास करपाक धाडटा, तो कायदो लोकां मेरेन तो तेणी करून लोकां मेरेन पावोवपाची जी ड्युटी आसता. वॉट रेव्होल्युशनरी गोवन्स हॅज डन. इतलीं वर्सां पंचायत राज एक्ट थंय आसा, पूण तो पंचायत राज एक्ट लोकां कडेन पावोवपाचो, भुरग्यां कडेन पावोवपाचो, गांवागांवांत पावोवपाचे, तेचे सेक्शनां, तेचे कायदे पावोवपाचें काम रेव्होल्युशनरी गोवन्सान केलें. जो कमदादाचो हक्क आसा तो लोकां मेरेन पावोवपाचो कायदो आमी लोकां मेरेन येयलो. जो टेनन्सीचो एग्रीकल्चर लँड फिलिंगेचो कायदो आसा तो लोकां मेरेन पावोवपाचो आमी काम केलें. तें काम लेजिस्लेटीव एसेंब्लीचो जो मेंबर आसा तेणी करपाक जाय. त्या सरकारान तें करपाक जाय, त्या पॉलिटिकल पार्टीन करपाक जाय, पूण तेंच्यांनी तें करूंक ना. आनी थोडे इंटेलेक्च्युअल, सो कॉल्ड इंटेलेक्च्युअल जे स्वताक व्हडले कोण तरी कायद्याचे तज्ञ समजता, आयज एक तर तेंच्यांनी हें वाचूंक ना, नाजाल्यार वाचून तेंच्यांनी मुद्दाम हे लोकां फुडें हाडूंक ना. दोनूच गजाल जावपाक शकता. एक तर ते अवेर नासले, एक तर ते अवेर आसले आनी तेंच्यांनी लिपोवन दवरला. बट वॉट एवर, हो कायदो आयज भायर सीएमान स्वता काडलेलो आसा आमच्या आमदार उलोवच्या पयलीं. सो तेका लागून परत एकदां डॉक्टर प्रमोद सावंताक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा की तुवें आमच्या शर्टार पडलेलो डाग तुवें तो सर्फ लावन नाल्यार एरियल कितें लावन तुवें तो पुसून उडयलो. एक्झॅक्ट वर्डिंग पर्सन ऑफ गोवन ओरिजीन जर आमचे तुमी डेफिनेशन जर पळयत, आमचे जे बील आमी घातलेलें तितून जे काल सीएमान वाचला पळय तेच डेफिनेशन आसा. एक जोक दिसता जेन्ना आमी ते बील घालता 2 वर्सां पयलीं 3 वर्सां पयलीं आनी तें बील अबेन्सान दवरता, भाशणान एंटी कॉन्स्टिट्युशनल म्हणटा, कायद्यान बसना म्हणटा, पूण अबेन्सान दवरता, रिजेक्ट करिना. आनी तेच डेफिनेशन जे आमी घातला तेच डेफिनेशन सीएम काल वाचून दाखयता. म्हणजे केदो व्हडलो जोक. 3 वर्सां अत्याचार पडतालो, पयलीं तुमी केल्यात, पूण जेन्ना आमी तुमच्या नजरेन हाडलो तेन्नाय पासून तुमी 3 वर्सां अत्याचार केलो. आतां फुडें 2 वर्सां तुमी करतले, आमकां गॅरंटी आसा की तुमी पास करचे ना. पूण 2027 जेन्ना RG आसतली तेन्ना तुमकां हो एसेंब्लीन आमी पास करून घेतले आनी आमी तो पास करतले. सिंपल आसा. आतां काल जर आमी पळयलें जाल्यार हांव तांकांय थँक्यू म्हणपाक सोदता की युरी आलेमाव जो लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसा तो विरेश वांगडा सारको रावलो. मागीर आम आदमी पार्टीचे MLAs आसले ते रावले सामके. पयलेच विरेश जेन्ना गेलो तेन्नाच तो गेलो आनी युरीचो तो अवतार पळोवन एक्चुली आमकांय उमेद दिसले की एक खंयचो तरी रेव्होल्युशनरी गोवन्साचोच MLA थंय कितें करता काय म्हणून अशें आमकां दिसपाक लागलें. सो आमचे भुरगे थंय आमी जेन्ना बसलेले आमचे विरेच्या ऑफिसान तेन्ना आमी युरीकूय ताळयो मारताले. सो एक बरी गजाल की तेणें आमकां तो विरेशाक सपोर्ट केलो. तेंचें बॉन्डिंग बरें आसा, विरेयाचें आनी युरीचें बॉन्डिंग बरें आसा, ते एकामेकाक बरें आसात, ते एकामेकाक समजून घेतात. आनी युरीन तो आपलो जो फर्ज आसलो एक लिडर ऑफ ऑपोजिशनाचो तो तेणी पार पडलो. तेका लागून तेकाय देव बरें करूं म्हणटा. आम आदमी पार्टीचे MLAs वेंचीन पासून तेचे आपले स्वताचे जे रेजोल्युशन आसले, जे इम्पॉर्टंट रेजोल्युशन आसले एक्चुअली ऑन रोड वायडनिंग, जो RPचे 20-25 डिनोटिफाय करपाक लागून जे 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटरचे रोड आहा ते तेणी स्कीप करून तेणें आपल्या भाशणान जेन्ना ताका उलोवपाक चान्स पडलो तेन्ना तेणी विरेशा सायडीन तो उलयलो की आय सपोर्ट दीस रेजोल्युशन म्हणून. आतां आमी तुमकां हें सांगपाक सोदता आयच्या माध्यमान की ह्या फुडें एसेंब्ली जाल्या उपरांत जशें आमी सांगलां की हे सगळ्या पॉलिटिकल ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्ट्यां कडेन आमी वयतले, तांकां ऑफिशियल आमी लेटर करतले. पयर लेटर केला ते फक्त सपोर्ट इन पोगो रेजोल्युशन आहले. ह्या फुडें पोगो डेफिनेशन फायनल करपाक आमी म्हणना हें फायनल डेफिनेशन, पूण हें डेफिनेशन एक सद्या कायद्यान आसा. आमकां जाय एक
फायनल डेफिनेशन सगळ्याच्या सहमतीन जाल्लें, तेका लागून सगळे पॉलिटिकल पार्टींचे लिडर्स जाय. BJP येतली ना आमकां खबर ना, पूण बाकीचे पॉलिटिकल पार्टी येतले अशें कालच्या तरी तेंच्या जे एक्शन केल्या तेंच्या भितर आमकां दिसून येता. तर ते प्लस जे खरे जाणकार आसा, जेंकां खरें पडलां, फक्त नांवांक थंय टीव्हीर येवन आपूण पॉलिटिकल एनालिस्ट सांगता तसले न्हू, तसले आमकां चलचें ना. तसले ते RG हे फकाणां, RG ते, जेंच्यांनी RGची फकाणां मारल्या तेका हांव लागीं धरपाचो ना. RGची फकाणां म्हणजे आमच्या सॅक्रिफायसांची फकाणां, हे गोंयकारांची फकाणां. जर तुका कायदो खबर नासतना तुवें जर RGची फकाणां जाल्यार तुवें चूक केल्या, आनी चुकीला माफी नाही. 100% चुकीला, RGन चुकीला माफी नाही. म्हणून RG सुद्दां आयज थोडे भुरगे जर RGच्यान भायला बिकॉज चुकीला माफी नाही. हांगा कोण चूक करता ताका माफी ना. सो तांकांय चुकीची माफी ना. खुबशे गोंयकार आसात जेंकां दिसता, डॉक्टर आहात, इंजिनियर आहात, एडवोकेट आहात, एक्सपर्ट्स आसात, हिस्टोरियन्स आसात, डिफरंट फिल्डांतले मनीस आहात, जेंकां आमी घेवन हे कायदो फुडें व्हरतले, डिफायन करतले, आनी तो फुडले मॉन्सून एसेंब्लीक आमी तो मांडटले.